गोयच्या शिगम्यातले उत्सव वेगवेगळे, काय तर आंगार काटो हाडपी। गोया शिगम्याच्या दिसांनी कुंडण्या, साळात, आमोण्या, पिळगाव आणि हेर काय गावांनी गडे उत्सव मनयतात। कुंडण्या आणि साळातले गडे चढ फामाद, पण दोनूय गावच्या गड्यांनी फरक आसा। साळात गड्यांक उजवाड चलता, थंय लोक गड्या फाटल्यान वतात, मात कुंडण्या उजवाड मात पासून उपकारना, थंय लोकूय गड्या फाटल्यान वचनात। साळात गडे पळोवपाक खूप गर्दी जाता। साळातले गडे म्हळ्यार देव, राखणदार आणि भाविकांचो उत्सव। हो उत्सव 3 राती चलता। पुनवेक 15 दीस आसा म्हळ्यार लोक होळये खातीर आंब्याचो रूख सोदपाक भोंवतात। गावात फावोसो रूख मेळना जाल्यार गावा भायलो आंबो, भिरण, फणसाचो रूख पळोवन दवरतात। ताची उंचाय सुमार 60 ते 70 फूट आसची पडटा। पुनवे दिसा मातशी मुळा दवरून तो कापतात। भायर भितर आशिल्ले ताचे खांदे कापतात, फक्त वयल्या पोताक बारीक खांदे दवरतात। रुखाक हळद पिंजर, फुलांचे हार घालतात आणि हर हर महादेव म्हणीत ढोल ताशांच्या गजरात तो गावात हाडतात। मागीर आंब्याच्या पानांनी तो सजयतात। मध्यान रातीक भूमिका देवीच्या प्रांगणात खणिल्ल्या फोंडकुलात घालतात। हो शिगम्याचो मांड। होळी चडयतना राखणदार व्हडली चुट्टी पेटोवन निशाणी दाखयता। गड्यांक 15 दीस आसा म्हळ्यार गावकार महादेव भूमिका देवीचो कॉल घेतात। गडे म्हळ्यार महादेवाचे गण अशे गावकार मानतात। खूप आदीपासून हो गड्यांचो उत्सव साळात चलता। साळात एकूण 12 राखणदार आसात। राती 9:30 सुमार गडे धवे फुल्ल धोतीर आणि भेणाक चामड्याचो पट्टो बांधून मांडार येतात। एके वटेन रोमाड महाडेश्वराक नमन घालपाक ताच्या जाग्यार हाजीर आसता। थंय सांगणे, नमन आणि हेर विधी जाल्या उपरांत रोमाड मांडार येता। थंय पावता म्हणसर 12-12:30 जाता। मांडार पावले म्हणटकच मांडावयले नमन सांगपी गाराणी घालतात। मांडार पावले म्हणटकच मांडावयले नमन, सांगणी, गाराणी सुरू जातात। नेमलेले गावचे लोक सातत्यान नमन म्हणत रावतात। रोमाड, गडे मांडार होळयेक प्रदक्षिणा काढतात। 5 प्रदक्षिणा जाल्या उपरांत गड्यांच्या आंगात एक शक्त संसारता आणि ह ह आवाज करीत ते धावपाक लागतात। गडे धावत कायरेश्वराच्या थळाकडेन वतात। थंय लोकांनी आपली कामां जाल्यार पुरो म्हणून मातयेचे ल्हान बुडकुले धापून दवरिल्ले असतात, म्हळ्यार लग्न, भुरगे जावपाक केल्ल्यो आंगवण्यो। ते घेवपाक गडे कायरेश्वराकडेन धावतात। तेन्ना कायरेश्वर तांकां चूट दाखोवन वाट दाखयता। परत येतना काय गड्यांच्या हातात त्यो ल्हान बुडकुले असतात। परत येतना काय गड्यांक कायरेश्वर राखणो लिपयता, पण बाकीच्या गड्यांक हे खबर आसना। इतले गडे वांगडा मेकळ्या पायांनी धावतात, पण ते एकमेकांक आदळ नासतना धावतात। आपल्या वांगडा गेल्ले कितले जाण परतले हे लेगीत तांकां खबर आसना। परत मांडार पावतकच गड्यांचेर तीर्थ मारले म्हणटकच भार निवळटात। तांचे मदले गडो वा गडे ना म्हणून कळटकच ढोल वाजप्याक घेवन गावकार आणि बाकीचे गडे लिपयल्ल्या गड्याक सोदपाक वतात। ह्या वेळार राखणदार चूट दाखयता आणि हय न्हयची देवचाराची आकृती दिश्टी पडटा। गडो दिल्ल्या जाग्यार पावतकच राखणदार गड्याक परत दिता। ताका कसली स्मृती आसना। त्या गड्याक मांडार घेवन आयले उपरांत पुजारी ताका शुद्धीर हाडपाक देवस्पण करतात। तेन्ना बाकीचे गडे होळये भोंवतणी नाचतात। गड्यांचे धावप, गडे लिपोवप जाता आसतना गावकऱ्यांचे नमन आणि ढोल रोमटांचो आवाज चालूच असता। हे नमन बंद जायत जाल्यार गडे रानात शेणटात म्हणून गावचे लोक सांगतात। गड्यांक वाट दाखोवपाक हे नमन आसता। गडे रानांतल्यान धांवता आसतना दोंगराचेर पेट्ट्यो चूट घेवन राखणदार उबे आसतात अशें म्हणटात। गड्यांचे धांवप चालू आसतना देवचाराचो आवाज येता। 3ऱ्या रातीक मागीर गडे धांवत धांवत मसुंडेत वता। थंयची अर्दी जळलेली लाकडां, बडयो, बुडकुल्यो, टाळे गडे घेवन येतात। 3ऱ्या रातीक मागीर गडे धांवत धांवत मसणभुयेंत वता। थंयची अर्दी जळलेली लाकडां, बडयो, बुडकुल्यो, टाळे गडे घेवन येतात। ह्या वेळार मेल्ल्या लोकांचो आवाज आयकुपाक येता अशें म्हणटात। गडे मसणभुयेंतल्यो वस्तू घेवन मांडार येतात आणि थंय दवरतात आणि नाचपाक लागतात। होळये भोंवतणी प्रदक्षिणा घालतात। इतले गडे आसून लेगीत आपणे खंयची वस्तू हाडल्या तीच तो गडो उखलता। मागीर मसणभुयेंतल्यो हाडलेल्यो वस्तू घेवन ते परत थंय व्हरून उडयतात आणि परत येतात। ह्या वेळार वाजप, नमन चालू असता। हे जाल्या उपरांत गडे उत्सव सोंपता। अंदू हो साळांतलो नामनेचो गडो उत्सव मंगळार 3 ते बिरेस्तार 5 मार्च अशे 3 राती मनयतले।